काणी जिणिये सांगात. बरयणार स्टॅन अगेरा मुल्की. सादर करता रनिटा पायस, कारकोळ. प्रस्तुत ओमान. टोरंटोच्या पियर्सन विमान निल्दाणातावन उबिल्लें विमान जर्मनीच्या फ्रँकफर्ट निल्दाणांत धरणीक उमोदिताना वरां सकाळींची 7 उतराल्लीं. क्रियेविणे स्थिर स्थितीतावन मेकळो जावन सुडसुडीत साल आपणावंक स्टीवनाक मातशे त्रास भोगले. सारकी न्हीद नासतना दोळे हुलपताले. विमानार घोंटुलें सड जावन ह्या पयणाच्या पुरासणेन तें सारकें नेणा ताची तकली फडताली. लॅपटॉपाचें बॅग खांद्यार घालन तो वॉशरुमाक प्रवेश जालो. दांत नितळ करून आनी कुडीची गर सुदारसून ताणें उदक तोंडाचेर मारलें. ताका दादोसकाय भोगली. मुंबय वेच्या संयोजीत विमानांत पयण मुखारसूंक लगभग 3 वरांची अवधी आसली. मुखामळ पुसून तो वॉशरुमांतावन भायर निकाळ्ळो. ड्युटी फ्री दुकानां भोंवती ताणें भोंवडी आरंभ केली. युरो पयशे मापांत उल्लेख केल्लीं मोलां ताका म्हारग म्हणून भोगलीं. वस्तू खरेद करूंक तो प्रेरीत जालो ना. कॉफी शॉपा लागीं ताची साल रावली. कावंटराच्या फाटल्यान आसच्या लायनीर तो मुखार सरलो. 5 गिरायकां उपरांत ताची सर्ती आयली. सँडवीच आनी कॉफी फर्मावन ताणें क्रेडीट कार्ड मुखार काडलें. आमकां माफ करीजे, कावंटराच्या चलयेन असहायकता व्यक्त केली. क्रेडीट कार्डाचें यंत्र सारकें चलना. दुरस्ती जाता पर्यंत आमी फकत नगदी स्विकार करता. स्टीवनाच्या बोल्सांत कॅनेडियन डॉलर्स आसले तरी तो कितेंगी चिंतून नरगालो. डॉलर्स फारीक केले तर पाटिलापचे चिल्लर युरोन मेळटले आनी ते चिल्लर एक्सचेंज कावंटराक वचून डॉलर्साक परिवर्तन करच्या परिश्रमाक ताचें मोन आयकलें ना. फळाराची आशा सोडून तो घुवलो. फाटीं घुंवतना फाटल्यान उबे आसच्या स्त्रियेच्या दोळ्यांक ताची दिश्ट आपलेस्तकी भेटली. जेनिफर. घडीभर स्टीवनाक सोपणेल्ल्या जिन्सी भास जालें. जिणयेचें चरित्र तावन विसरल्ल्या अवस्वराचें पान बलिश्ट तुफानी भोगणांनी उक्तें जालें. स्तिमिताक येवंक तो कश्टालो. चड उणें 10 वर्सां आदीं मुंबयच्या ऑर्लेम इगर्जेंत जेनिफरा संगी ताचें लग्न जाल्लें आनी 2 वर्सां भितर वेगळासार जाल्लो. उपरांत विवाह विच्छेदन संबंदी मिलागत जाल्ले शिवाय फाटले जायते वर्सांनी भेटसो संद्राप उदेवंक नातलो. स्टीवनाक सनीन जावंक गळाय जाली. नेक्स्ट. कावंटराच्या चलयेन ताका जागयलो. हाय, जेनिफरान वंदिलें. क्रेडीट कार्ड स्विकार करिनात म्हणून हांवें आयकलें. म्हजे लागीं युरो आसात. तुजी आड कळना तर तुजें बिल हांव फारीक करतां. स्टीवनान परवानगी दिवच्या पयलें ते मुखार सरलें आनी ताणें 2 कॉफी आनी सँडवीच फरमायलें. कावंटराच्या चलयेन दिल्ले ट्रे उखलून ताणें कोनशाचें मेज सोदलें. बगलेनासच्या आरशांत निल्दाणाचो रनवे सलिसायेन दिसतालो. पाटलाव करून आयिल्ल्या जेनिफरान बसका घेतली. एक सवाल स्टीवनाच्या मोतींत आपशेंच उदेलें. फ्रँकफर्ट एअरपोर्टांत जेनिफर एकसुरे खंयसर प्रवास करन आसा. हांव डुसेलडॉर्फाक कॉस्मेटीक आनी सोबायेचे वस्तू प्रदर्शनाक गेल्लीं. तिणें ताची चिंतना वासिल्ले परी जाप दिली. आतां पाटी मुंबयच्या वाटेर आसा. हांवें काम करच्या कंपनीन म्हाका प्रतिनिधी जावन धाडलें. हांव फाटल्या 3 वर्सां तावन कॅनडाच्या ब्रॅम्पटनांत वस्ती करन आसां. स्टीवनान विसरच्या पयलें माहेत दिली. काजार जाल्ले संदर्भी कॅनडांत वस्ती करची आलोचन कळयतना तूं आयकलो नाय. आतां स्वखुशेन परदेशाक गेलाय. जेनिफरान हांसोवन दुरसालें. तवळ त्या खर्चाक हांव तयार नातलों. स्टीवन हांसलो ना. बँड्रांत एक फ्लॅट घेजय म्हणच्या उद्देशान उरवणेचें हांवें तवळ चड ध्यान दिल्लें. बँड्राच्या फ्लॅटा खातीर उरोवणी गरज म्हणून समजल्लोय. पूण सांगातास हांवें काम सोडून घर आनी भुरग्यांक पळयजे म्हणून पाटीक लागल्लोय. जेनिफरान मुखार सिलें.
एका काजारी स्त्रियेन घोवाच्या गरजांचेर सडीत महत्व दिजय म्हणून हांव समजल्लो. स्टीवनान चिंतून जाप दिली. तुजें आयकून काम सोडून हांव गुरवार जाल्लीं तर डिवोर्स जाताना फसता आसलीं. जेनिफराक स्वरांत आपले निर्धाराचो गर्व निशेतालो. आपल्यो गरजो सुदारसूंची जबाबदारी आपले बायलेन घेजय म्हणून घोवान अपेक्षेच्यांत कितेंय सूख आसा म्हणून म्हाका बगना, म्हणालो स्टीवन. बायलेचे कुशींक महत्व दिवची एका घोवाचें कर्तव्य जावन आसा म्हणून हांव समजतां, जेनिफरान स्पश्ट केलें. पूण तुजे सुरात सोडूंक तूं तयार नातलोय. हांवें कितेंय विचारल्यार अनावश्यक खर्च म्हणून पुसून काडटलोय. तुजी परवानगी नासतना म्हजीच जोड मोडूंक म्हाका अधिकार नातलो. तवळच्या दिसांनी उरोवणी म्हजें सपन जावन आसलें. कितेंय जावं, अंधेरी सोडून बँड्रा पावजय म्हणून म्हजें सपन जारी जालें ना. घरांची मोलां आकाशाक चडलीं. डॅडी आनी मम्मा देवादीन जातस हांवें देश सोडलो, कॅनडाची वाट धरली. जिणयेंत बदलावण गरज म्हणून म्हाका भोगलें. स्टीवनान सँडविचाक घास मारलो. म्हाका भोगता दादल्यांचो गरजो केन्नाय स्वकेंद्रीत. जेनिफरान पॅकेट पिंजून साकर कॉफयेक वतली. बायलेंच्या इच्छांक उणें गुमान दितात. ही ओपार दोगांयकी लागू जाता म्हणून हांव समजतां. आतां हास्यें प्रयत्न केलें स्टीवनान. घोवांच्या गरजांक तांचो बायल्यो केदाळ गुमान दितात. एक विशय सांगूंक हांव विसरालीं. जेनिफरान विशय फाटीं उस्तिलो. आमचो वेगळासार घडूंक नातलो तर भोवशा तुजें बँड्रांत फ्लॅट घेवचें सपन सालिसायेन जारी जाता आसलें. तें कशें? हांव फाटले 2 वर्सां तावन मम्मा संगी बँड्रांत वस्ती करनासां. जेनिफराची जाप आयली. 2 वर्सां आदीं म्हजो डॅडी अंतरलो. ताचे इन्शुरन्साचे व्हड आयवज आमच्या वांट्याक आयलो. आमची आर्थीक अडचणी निवारली आनी आमी बँड्रांत फ्लॅट घेतलें. तो फेरगो तुज्या डॅडीच्या वांट्याचो आनी ताचो खरो हक्कदार फकत तुजी मम्मा. स्टीवनान चिंतून जाप उसारली. आमी सांगाता जियोन आसलें तर हांव ती सवलतां खरेंच स्विकार करता नातलो. घमंड तुका तवळी आसलो आनी आतांय उणें आसचे परी म्हाका भोगना. जेनिफर परत दुरसलें. वेगळासाराच्या इतल्या वर्सां उपरांत एका परदेशी एअरपोर्टांत विचित्र संघटन जावन भेटलें हांव. एकामेका दुरसानासतना हेर कितेंच उलोवंक विशय ना. भोवशा वेळा संगी सुकून गेल्ले तातसार झाडू मारन भायर उडोवचे क्रियेचें प्रयत्न हें. चिंतामग्न जाल्ल्या स्टीवनान जाप दिवंक गळाय केली. कित्याक मौन जालोय? जेनिफरान कॉफयेचो घोट घेतलो. एक विशय मात्र सत. स्टीवनान लंब श्वास सोडलो. एकामेकाचे बरे गूण सोदून प्रशंसा करचे काळीज आमकां आदीं कशेंय नातलें आनी आतांय ना. एक फरक आसा. जेनिफरान आपली चिंतना व्यक्त केली. आदीं एकामेकाचे अवगुण सोदून असंतुष्टता उसारतना मन क्रोधीत जातालें. आज राग आनी द्वेशाची फुगासण ना. कितेंय जावं, वेगळासाराचे संगी आमचे बांदपास मुक्त जाले. याद आसा तुका? स्टीवनाचो उडस जिवो जालो. सर्गतावन देवुल्लें सोबायेचें जोडें म्हणून आमकां रेस्पेरा दिसा सर्वांनी होगला पुसारलें. याद आसा. जेनिफरान तकली हालयली. पूण भौतीक रूप आनी सोबायेचेर जिणये सांगात चलना म्हणच्या सताक आमचो वेगळासार एक निदर्शन. जिणये सांगात यशस्वी जायचे तर मानसीक ताळमेळ आनी संयोजन अति आवश्यक. मानसीक ताळमेळ आनी संयोजन हर एका यशस्वी लग्ना जिवितांत आसता? स्टीवनान सवाल उडयलें. जेनिफरा लागीं जाप नातली. मानसीक संयोजन सुखच्या लग्न जिवितांत संधान म्हणसो सॅक्रिफीस बचाव करता. जळणाऱ्या जिन्सी स्टीवनान चिंतना प्रकट केली.
संदान म्हणच्या दर्यार सोडून जियोंचें सैराण तुका नातलें मात्र न्ही. जेनिफर क्षीण हांसो हांसलें. म्हजें थंय बिलकूल नातलें. आतां आसा? स्टीवनान खिणा भितर सवाल केलें. जेनिफरान जाप दिली ना. ध्वनिवर्धक यंत्राचेर मुंबय वेच्या विमानाचें घोशण जाल्लें आयकून तें उठलें. भौशा आमचें पैण एकाच विमानार नमियारलां. स्टीवनान ट्रे विंचून कागदाच्यो बश्यो आनी कोपां कचरा डब्यांत घालीं आनी ट्रे उखलून कचरा पेटे वयर दवरले. चॅक इन कावंटराच्या लायनीचेर तीं उबें जालीं. तूं आजून एकसरो जेवन आसाय? कितेंगी चिंतून आसच्या जेनिफरान अचानक विचारलें. उडोवन पडलो स्टीवन. ह्या सवालाच्या जापींत जेनिफराक कित्याक तहल? परत आपले जिणयेंत लागीं सरचे प्रयत्न करनासा? पुरुश प्रधान समाजेंत एकसुरें जियोवन सलवालां आसतलें. हांव एकसुरो ना, स्पश्ट केलें स्टीवनान. हांवें म्हज्या जिणयेंत इंटरनेटाक जिणये सांगात जावन घेतला. दीस थावन रात पर्यंत सडीत वेळ दफ्तरांत आनी घरांत हांव इंटरनेटार पाशार करतां. आजकाल सुपरमार्केट, कॅटरिंग तावन दिसपडतें जेवण, लॉन्ड्री, क्लिनींग सर्वीस इत्यादी गरज्यो सालिसायेन पूर्ण करच्यो कंपन्यो इंटरनेटार आसात. अनाथालया तावन एका भुरग्याक पोस्को जावन घेवची विलेवारी केल्या. लैंगीक खुशालाय अंतरजाला तावन जोडयत म्हणचे चिंताप मतींत उदेरें तरी स्टीवनान तें प्रकट केलें ना. तुवें जिणये सांगात सोदलाय? स्टीवनान मातशी गळाय करन मुखार सिलें. जिणये सांगात? जेनिफर हांसलें. हांवें जर्मन शेपर्ड जातीचो पेटो पोसला. हांवें सांगल्लें परी आयकता. म्हज्या खंयच्याय उतराक इन्कार करिना. हांवें जिणयेंत खूश आसां. लैंगीक खुशालायेचेर आपणाक आदीं तावन विशेश हारबोस नातलो आनी आयले वार ते अत्रेक जायते शेळल्यात म्हणसो विचार मेंदांत पालेलो तरी जेनिफरान तो मुक्त केलो ना. चॅक इन कावंटरांत तावन पाशार जावन विमानांत रिकतना ती अलग अलग जालीं. तांच्यो बसका सांगातान मियारूंक नातल्यो. समाप्त.